मोपा विमानतळार टॅक्सी खातीर जीएमआरान पार्किंग शुल्क वाडोवपाचो निर्णय घेतला। ह्या निर्णयाचेर आम आदमी पक्षाचो फुडारी सिद्धेश भगत आनी चेतन साळगांवकर हांणी खर टिका केल्या। हाचेर ताबडतोब उपाय काडात, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे आनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता कडेन तांणी मागला। मोपा विमानतळाचेर फकत 0.5 मिनटां खातीर 200 रुपया जाल्यार 5-10 मिनटां खातीर 500 रुपयाचे शुल्क लागू केला। अशे तरेचे उपाय टॅक्सी चालकांचेर व्हड अन्याय करतात। खुबशे जाण पोट भरपा खातीर धडपडटात। भगत म्हणटा, आयकात। आम आदमी पार्टी तुमच्या मुखार तो मुद्दो घेवन येता जो ह्या दिसा सगळे कडेन चालू आसा म्हणटा तो स्पेशली मोपा एअरपोर्टा कडेन आनी टॅक्सीवाले ह्या इशूचेर खुबशे बेजाल्ले आसा आनी आमकां अप्रोच करीत आसा। कित्याक काय म्हणल्यार काल तुमी पळयलां आसतलें की 0 to 5 मिनट्स हे जे फेज लायला पार्किंग किंवा भितर येवपाचे ते 200 रुपया। म्हणल्यार एकदां टॅक्सी मोपा भितर सरली की 200 रुपया लागू, पावती कट केली 200 रुपयाची। आनी ते कितें म्हणटा 5 मिनटाच्या वयर जाले जाल्यार 500 रुपया। हो कसले धंद्याचेर जीएमआर आयला, कसले पातळेचेर आयला हें खबर ना। आनी हाका गोंय सरकार हेजे बद्दल कांय उलयय बी ना। जी गेट आयज एंट्रन्साची आसा थंयच्यान मेन एअरपोर्टा कडेन तो बुलबुलया, मोपा एअरपोर्ट म्हणटा पळय तो एक व्हडलो बुलबुलया। समज कोण वता ताका कळपाना खंयच्यान भितर सरप आनी खंयच्यान भायर सरप। जेन्ना तूं भितर वता त्या पॉयंटा कडल्यान पिकअप पॉयंटा कडेन वचपाकच तुका 1 ते 1.5 मिनट लागता। वचपाक 1 ते 1.5 मिनट लागले, येवपाक 1 ते 1.5 मिनट लागले। सो गेली कितली 3 मिनटां। 2 मिनटान कस्टमरा काडून गाडयांतल्यान उडोवपाचें। कस्टमर देंवपाक कितलो टायम घेता? समज एक 3-4 मिनटां घेतली। सो कस्टमर देंवपाक समज 4 मिनटां किंवा 3 मिनटां घेता जाल्यार हेजेर अंडरस्टँड करपाक की सरकाराक की कस्टमराची चूक टॅक्सी ड्रायव्हर कित्याक भरतलो। आनी फाल्यां समज टॅक्सी ड्रायव्हरान चड पयशे मागले जाल्यार सगळे जाण उठून ते फेसबुकार, ट्विटराचेर, युट्यूबार सगळ्याचेर घालता की टॅक्सी माफिया म्हणून। हे कोण सांगना कित्याक रेट वाडटा ते। आयज एक सिनियर सिटीजन समज गाडयेंतल्यान देंवता जाका ना म्हणल्यार 3 ते 4 मिनटां लागता। हेंय चिंतपा जाय जीएमआरान। काडले की तुमी 500 रुपया फायन मारली, 500 रुपया 200 रुपया म्हणल्यार कितें कसले धंद्याचेर आयला। आयज एक लगेज काडटा, हे काडटा, ते काडटा म्हणल्यार एक खंय तरी चिंतपाक गरज आशिल्ली। तुमी 50तल्यान सोमती व्हरता 200 रुपया आनी चडूच जाल्यार समज हेजेर बोवाळ गेल्यार टॅक्सी ड्रायव्हर माफिया म्हणटा। सो हेजेर खर निशेध करता आनी हेजे बद्दल आमी सीएमा कडेनय बरयतले हेजे बद्दल की हो इशू ताबडतोब सॉल्व जावपाचो गरज आसा। जीएमआरा कडेन उलयात। पण सांगला जशें काल तेणी प्रेसूय घेतला, ह्या हितून हांव एज अ प्रेसिडेंट आनी आम आदमीचो लिडर म्हणून हाचेर निशेधूय करता। दुसरी गजाल, जेन्ना गव्हर्मेंट म्हणटा अतिथी देवो भव, आयज गव्हर्मेंट खंय आसा? ॲप काडले, गेस्टांक टॅक्सी सवाय मेळटा, दुसरे ॲप काडले, तशें जायना। ॲप काडले जाल्यार हे खंय तरी पळोवपाक जाय। फाल्यां सकाळी जर आमीच गेस्टांकूच सांगले कि हम लोगों को उधर 500 रुपया देता है, लेता है हमारे से, तो तुम लगेच कलेक्ट करके बाहर आ जाओ। गेस्टां कितें म्हणटली? लज कोणाची जातली? जीएमआराची जातली काय गव्हर्मेंटाची जातली? हे खंय तरी गव्हर्मेंटान चिंतपाक जाय। सो हांवें क्लियर इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा आमच्या टॅक्सी ड्रायव्हरांक, जर ही 500 रुपया परवडना जाल्यार प्रत्यक्ष गेस्टांक बॅगां घेवन भायर येवं दी। गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, नितिक्षा गांवकार आनी संगीता ओली।